मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 2.5 कोटी उदकान गेले अशें मानप कुंडयचे शेतकार संघटनेक पडला प्रश्न. सरकारान बांदून दिल्लो बांद लिकेज. कंत्राटदाराच्या विरोधात शेतकारांची कागाळ. दिवचली ITI लागसार हायवेचेर अपघात. मुळगांव सावन दिवचली वचपी ट्रकान दिलो कारीक धपको. बरें म्हण बरें जाली ना जिवीत हानी. श्रीपाद नायकान आयज भरलो उमेदवारी अर्ज. मुख्यमंत्र्या बरोबर हेर मंत्री आनी आमदारांचो सांगात. चड मतां मेळय जिखतले दोनूय जागे. मुख्यमंत्र्याचो आत्मविश्वास. म्हापशेच्या फामाद हतियाच्या गार्डनाची अवतिकाय. सुटयो पडिल्ल्यान भुरग्यांची चिवचिव. पूण ह्या गार्डनात ना कसल्योच सुविधा. देखून बावल्यांत माणकुल्यांची मुखामळां. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 1 वर्सा पयलीं 2.5 कोटी रुपया खर्च करून न्हंयचे देगेर उबारिल्ले बांदाचें काम बाबत केल्ल्यान 50% खर्च उदकांत गेला. जंय आदीं खावटे पडटाले थंयच परत गळटी सुरू जाल्ल्यान शेतकार संघटनेन सरकारा कडेन त्या कंत्राटदाराची कागाळ केल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. चिकलबाग खाजर हो जो बांद आसलो त्या बांदाचे टेंडर जाल्लो आनी टेंडर हो 2.5 कोटी जाल्लो आनी आज तो बांद कंप्लीट जाला. पूण जो चेअरमॅन आसा हाजो तो म्हणटा आनी हांगा दिसून येता की हे बांदाक लिकेज आसा म्हणून. आनी ताजो इतलो डिमांड आसा की हो बांद जो आसा तो बांद कंप्लीट करून दिवचो, लिकेज काडची अशें डिमांड आहा. की जे खावटे पडलेले जे खावट्याक लागून हो जो बांद बांदलेलो आनी जर हांगा परत जर हांगाच जर लिकेज जावपाक लागली जाल्यार हे शेतकारांक शेत रोवपाक मेळपाना. कित्याक हे हांगा 250 परस चड लोक हांगा शेत रोयतात आनी हे शेत रोवपाक तांकां खूब त्रास पडटले. कित्याक जर परत उदक आयलें जाल्यार तेंगे शेत परत पिड्यार जातलें आनी तांकां कांयच मेळचें ना. ताका लागून लोकांक तांचो डिमांड आसा की हें जें उदक लिकेज जाता ती लिकेज बेगीचे बेगीन बंद करची आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजे कितें एक्शन घेवचें. फावो त्या प्रमाणात कॉन्क्रीटाचो वापर जालो ना. बंधाऱ्याक 200 मीटर लांबायेच्या वाठारांत गळटी चल्ल्या अशें ताणें सांगलें. गळटीक लागून खारें उदक शेतांत येवपाक लागला. हे चालूच उरले जाल्यार शेतकार आपल्या खाजन जमिनीची लागवड कशी करतले असो प्रस्न विजेश नायकान विचारला. शेतकार संकश्टांत आसा. सरकारान समस्येचेर उपाय काडपाची गरज आसा अशें ताणें मागलां. 1.5 वर्सां पयलू हो बांदाक हांवें आमी एक कमिटीन भरपूर त्रास घेवन तशेंच तुमच्या माध्यमातून गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवन आमी हो बांदाचें प्रपोजल घालून आमी हो बांद पास करून हाडलेलो. हे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते खंय तरी एक टेंडर जो आहा पळय न्हू तो एक मनशा कडेन असो पावलो की तेजी एक्चुली हांवें ह्यान पयलीं सांगलेली की कॅपेबिलिटी नाशिल्ली मशिनरीची. तेजे कडेन तितकी मशिनरी ना जे हें तें काम करूं शकता. कित्याक आयज तेजी हांवें सगळें लेटर करून गव्हर्मेंटाक दाखयल्लें आसा सगळें की तेणेन जें कितें काम केलां खूब पुअर क्वॉलिटीचें काम आसा आनी जें काम जशे भशेन जावपाक जाय आशिल्लें तेजे 50% सुद्दां क्वॉलिटी तेणेन मेनटेन केल्ली ना ह्या बांदाक. म्हणून आयज म्हाका ही प्रेस घेवपाक पडली, तुमकां आपोवपाक पडलें. कारण आयज हांव दाखोवंक सोदता की आयज हो 2.5 कोटी हो गव्हर्मेंटान हांगसर आमच्या कुणे गांवाच्या शेतकऱ्यां खातीर जो इन्वेस्ट केला तेजो व्हॅल्यू एक अशें लिकेज बिकेज जालें जाल्यार झिरो जाल्लेलो आसा. कारण ह्या मनशान कॉन्ट्रॅक्टरान तेजो व्हॅल्यू झिरो केल्लो आसा. कारण आमी हे कित्याक लागून केल्लें की शेतान उदक वयर चडपाक जायना म्हणून आमी हे बांदाची वेवस्था केल्ली. पूण हांगसर पळयत जाल्यार आमचे जे मेजर जो पार्ट आशिल्लो ज्या जाग्यार मोडटालो बांद त्या जाग्यार तेणेन सामके पुअर क्वॉलिटी म्हणल्यार सामके अक्षरशः पावसान कितें जावंक शकता अशी परिस्थिती हांगसर तेणेन क्रिएट केल्ली आसा. म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन हांवें लेटर केला की तेजी क्वॉलिटी मातशी मेनटेन करची. गव्हर्मेंटाक हांवें सगळ्यांक मेन्शन केलां की WRD मिनिस्टराक, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक, सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाक, त्याच भायर WRD चीफ इंजिनियराक. कित्याक प्रपोजल आमचें वयता मामलेदारा थ्रू. सो मामलेदाराक करप हें इम्पॉर्टंट. सो हांवें विथ फोटोग्राफ्स हांवें सगळें दिल्ले आसा. आतां गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तें एक्शन घेवचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. कित्याक ना जाल्यार हे 2.5 कोटी वेस्ट. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. हायवे धांवतल्या ट्रकवाल्यांनी परत आपलो प्रताप दाखोवपाक सुरवात केल्या.
दिवचले आयज ITI लागसार अपघात जालो. मुळगाव सावन दिवचले वचपी ट्रकान एके कारीक सुमार 50 मीटर दुखलत वेली. बरें म्हण बरें कोणाक कांय जालें ना. 4 म्हयन्यां आदीं हेच सुवातेर एकल्याचो जीव गेल्लो. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. साधारण 3 वरांचेर ITI कडेन दिवचले आयज एक ॲक्सिडेंट जालो. तातूंत वॅगनार आनी टिप्पर ट्रक हेच्या मदीं जो ॲक्सिडेंट जाल्लो, जे मुळगांवच्यान दिवचले सायडीक वताले दोनी गाडयो वन वेच्यान. म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे ट्रकवाल्यान वॅगनारीच्या फाटल्यान मारले आनी ताका साधारण 50 मीटर ताणें धुकलून व्हेलो आनी त्या उपरांत ती वॅगनार जी आसा ती डिवायडराचेर चडली. असो मोठो ॲक्सिडेंट आशिल्लो, पूण कोणाक कोणूच इंजर्ड जावंक ना. सुदैवान तांकां कांयच इजा जावंक ना. पूण अशें दिसता की हो जो रोड जो आसा ITI तशेंच पोड्ड्याचो, थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणान फाटीं ॲक्सिडेंट जाल्ले. खुबश्या लोकांक हांगा जिवूय आपले वगडोवचे पडलेले, तशेंच इंजर्डूय जाल्ले खुबशे लोक. त्या उपरांत थंयसर रमलर्सूय घातलेले. आतां आमकां दिसला की लोकांक थोडे थळावे लोक आहा तांकां त्रास जाल्ल्या कारणान ते रमलर्स काडलेले आसा आनी आतां थंयसर डिवायडर घालपाचें काम चालू जाल्लेलें आसा. पूण हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम चालू जाल्लेलें आसा. आमी पळयता की हो डिवायडर जो आसा हेच्या कडेन ITI कडेन, थंयूच हो ॲक्सिडेंट जाल्लो आतां. आनी फाटीं एक बस आनी मोटरसायकली मदीं ॲक्सिडेंट जावन एक 2-3 म्हयन्या पयलीं एकल्याक मरण आयिल्लें हांगासर. त्या उपरांत हांगा डिवायडर घातले, पूण अजून पर्यंत हांगातले ॲक्सिडेंट जावपाचें प्रमाण जें आसा तें कमी जावंक ना. बारीक मोठे ॲक्सिडेंट हांगा जायतूच आसता. हांगा खूब गरज आसा की एक मोठो डिवायडर घालपाक जाय, तो सारको विजिबल दिसपाक जाय. आतां हो दिसाचो वेळ, पूण रातचे हांगा खुबसो प्रॉब्लम जावपाक शकता, कित्याक सादारण कॉलनी बी आसा हांगासर आनी मेन रोड आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणान व्हेकल हांगा फ्लो जाता आनी सामकी स्पिडीन आसता. त्या खातीर सामको सुरक्षितेचो उपाय हांगा करपाक जाय. तेच्या उपरांतूच जे हांगा ॲक्सिडेंट जाता ते कमी जातले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी भक्तीपै बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री, मंत्री आनी आमदारांचे हजेरेंत श्रीपाद नायकान आयज लोकसभेची उमेदवारी अधिकृतपणान दाखल केली. मुख्यमंत्र्या बरोबर मंत्री आनी आमदारांनी हजेरी लायिल्ली. पळयात. भारतीय जनता पार्टी का बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे श्रीमान बहु तुम आगे बढ़ो, श्रीमान बहु तुम आगे बढ़ो, बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा बोलो बोलो भारत माता की वंदे भारत माता की अब की बार जय जोहार मोदी सरकार अब की बार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का जय मातरम, वंदे मातरम, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचे नॉमिनेशन फॉर्म आम्ही आज भल्ल्या उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद भाऊ नायक, दक्षिण गोंयांतल्यान बाय पल्लवी डेंपो हांची नॉमिनेशन फाडलेली. गोंयांत केन्नाच विकास जावनाशिल्लो व्हडलो विकास भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिनच्या सरकारान केला. मोदीची गॅरंटी आसा एका खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट. म्हणजे पयले फावटी मान्य मोदीची गॅरंटी जी दिल्या नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण, आणि ती फुलफील केल्या. म्हाका दिसता आतां गोंयकारांनी गॅरंटी दिवपाची गरज आसा. गोंयकारांची 100% गॅरंटी आसा. ती दोनूय सीट
हे फावटी भारतीय जनता पार्टीचे मोठ्या मताधिक्यान उत्तर गोंयांतलो 1,00,000+ आणि दक्षिण गोंयांतलो 60,000+ मतांनी आमी निवडून येतात. आयच्या पहिल्या फेजींतलो आमचो प्रचार पूर्ण जाल्लो आसा. सेकंड फेजींतलो प्रचार आयज डॉमिनेशन आज उत्तर गोंयचो फॉर्म भरपा खातीर आमचे सगळे उत्तर गोंयांतले आमदार आनी मंत्री आनी असंख्य कार्यकर्ते आज आमचे हजर आसा. दक्षिण गोंयांतूय फॉर्म भरपा खातीर हांव पर्सनली दक्षिण गोंयांत गेला. दक्षिण गोंयांतले आमचे सगळे म्हणजे आमदार मंत्री आनी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उत्साहात हांगासर आशिल्ले. अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, मोदीची गॅरंटी देशा खातीर आनी गोंयकारांची गॅरंटी मोदीची खातीर दोनूय सीट निवडून हाडपाचे 100% निवडून येतले हाजो विश्वास व्यक्त करता. देव बरें करूं. आमचो जे कार्यकर्त्याचो जमाव हांवें जमला हेच भारतीय जनता पक्षा विजय दिवपा लागून गेली म्हयनोभर झटत आसात आणि ह्या वेळेक दोनूय सीट उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा तांणी कमर कसलां की जे 1991 तशें 2014 तशें दोनूय सीट आयिल्ले. 2024 ह्या भारतीय जनता पक्षाक दोनूय सीट हाडपाक ते झट्टात. हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक अपील करता की जो विकास तांकां जाय आशिल्लो असो विकास गोंयांत डबल इंजिन सरकारान दिल्ली सरकार आणि राज्य सरकार मिळून जो विकास केल्लो आसा तो तांचो अपेक्षीत प्रमाणे विकास जाल्लो आसा. आणि हेच्या फुडें या भारताचे आमचे सगळ्यांचे जे नरेंद्र भाईजी जे आमचे सगळ्यांचे स्वप्न आसा त्या देशाक डेव्हलप करप, विकसीत भारत करपाचे स्वप्नाचे काम जे सुरू जाल्लें आसा ताका लागून माननीय मोदीक परत एकदा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करपा खातीर निवडून हाडपाची शपथ सगळ्यांनी घेतलेली आसा. हांव संपूर्ण जनतेक मतदारांक आव्हान करता की ह्या भारताक खरोखर विकसीत करपा लागून तुमचे सहाय्य तुमचो आशिर्वादाची गरज आसा. तो आशिर्वाद तुम्ही ह्या इलेक्शनाक दिवचो आणि मोठ्या मताधिक्यान आमचे दोन्ही उमेदवार निवडून हाडचे अशें आव्हान करता, अपील करता. मनापासून देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशीश गोवेकर आनी निखिल जल्मी. गरमेच्यो सुटयो चालू जाल्ल्यान ल्हान भुरग्यांचो खेळपाचे दीस सुरू जाल्यात. म्हापशेच्या फामाद हतियाच्या गार्डनांत ल्हान भुरगीं खेळपाक येतात, पूण आयज ह्या गार्डनाची अवतिकाय जाल्या. गार्डनांत एक्कूय सुविधा सारकी ना. टॉयलेट, झोपाळे आनी हेर गजाली, जाका लागून हे गार्डन फामाद तो हतीच नाच जायत चल्ला. संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत ल्हान भुरग्यां खातीर खुबशे गार्डन्स आसा आनी तातूंतलेंच एक फामाद गार्डन म्हणटा तें हत्तीचें गार्डन. ह्या गार्डनांत ल्हान भुरगीं खेळपाक येतात. सध्या ल्हान भुरग्यांक सुटी पडल्या आनी त्या निमतान ह्या गार्डनांत खुबशी गर्दी आसता. पूण आयज जर ह्या गार्डनाची आमी परिस्थिती पळयशात ती एकदम वायट आसा. ह्या गार्डनांत कोणीच मेंटेनन्स केल्लो ना. ह्या गार्डनांतलें मेन आकर्शण म्हणटा तो हत्ती. आयज ह्या हत्तीची जर परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम गंभीर आसा. केन्ना कोसळत हेजो नेम ना. ह्या गार्डनांत ल्हान भुरगीं खेळटा त्या खातीर हांगा अशे वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आसा ते आयज बरे मेंटेन करपाची गरज आसा. बिकॉज ल्हान भुरगीं केन्ना पडत तांकां केन्ना कितें जायत हाचो नेम ना. बेगीनचे बेगीन हे जे गार्डन्स आसा हे खंय तरी आयज रिनोवेट करपाची गरज आसा, ना जाल्यार त्या गार्डनाचो आयज मेंटेनन्स करपाची गरज आसा. बिकॉज हांगा सांजच्या वेळार जाणटे नेणटेय हांगा बसतात. खंय तरी बेगीनचे बेगीन हे गार्डन आयज मेंटेन करपाची गरज आसा. गार्डनान ते टॉयलेट सगळे क्लीन नासता. मागीर आतां हातीचे स्लायड आसा न्ही तेवूय हे जाल्ले, रफ जाल्ले आनी स्विंग बीन मोडले. हे मातशें भुरग्यांक न्ही आतां सुटी पडले. भुरग्यांक मातशें खेळपाक हाडटा म्हणल्यार हे सगळें सारकें वेवस्थीत केल्यार बरें पडटा भुरग्यांक. म्हापसाचे आतां भुरग्यांक हॉलिडेज पडले न्हू, सो ती आतां पार्कान येवंक सोदतात. डेली 3 जाल्या उपरांत 3 o'clock जाल्या उपरांत मम्मा पार्कान या तेणे चालूच आसता एलिफंट पार्क. सो ताका घेवन येता. पूण हांगा ते सगळें सारकें ना. सगळे स्विंग मोडला, स्लायड्स मोडला, सारकी मेंटेनन्सूय ना मेन म्हटल्यार. आनी लायट सारके पेटोना. आनी एलिफंट स्लायड आसा पळय तो फूल ड्राफ्ट जाला. भुरगीं खेळटा तेन्ना ते फाटल्यान पडटात ती, तेजे बॅग बी हें जाता, सगळे पांय बी तेंचे सगळे धाडवता. सो हांव मातशें मागता की मातशें सगळें सारकें करपाचें. आनी मेन म्हणल्यार तेंचे वॉशरूमूय सारकें ना. तेंचे सगळे मोड सारको सिस्टमूच ना भितर. लायट्स ना, कांय ना. सगळे स्विंग्स मोडल्या, सगळे फूल सगळे डॅमेज जाला तेंचे हिंगासर. मातशें ते रिपेर करपाचें कित्याक आमच्या भुरग्यांक आतां टायम खेळपाचें चड हें आसता न्हू. 5-6 म्हणल्यार ती पार्कान रेडी आसता. सो ताका हांव मागता प्लीज आमचे कोण वॉर्ड मेंबर बी आसा जाल्यार मातशें प्लीज हें फोन घेवपाचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव ह्या आमदारान जीत आरोलकार ह्या आमदाराक उद्देशून
लापीट उतर वापरले म्हण भंडारी समाजाचे माजी पदाधिकारी आणि युथ विंगाचे भावना दुखावल्यात. युरीन माफी मागची ना जाल्यार रुद्रावतार घेतले खंय, युवा भंडारी पदाधिकाऱ्यांनी सांगला. काल एक इन्सिडंट जालो. लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमान हाणें उलयतलो बोलण्याच्या ओगान म्हणटा तशें एक शब्द वापरलो. आमचे लिडर जे मांद्रेचे आमदारूय आसा आनी आमचे युवा समितीचे बरोबर आशिल्ले ते जी तारोलकर हांकां लापीट हो शब्द वापरलो. हो शब्द तेणें म्हणलो आपूण उच्चारपाक सुद्दां शकना, पूण म्हाका तो उच्चारपाक पडटा, कित्याक जर ते आमी उच्चारना जाल्यार तें लोकांक कळना तेणें कितें उलयल्लें आहा तें. पण लापीट हो शब्द आमी रोजमर्रा जेन्ना आमचें संभाशण आसता लापीट म्हणून आमी कोणाक कितें म्हणटा, जो कांय उपयोगान ना, म्हणजे जेजो व्हॅल्यू ना, जो न्यूसन्स व्हॅल्यू, ताका आमी लापीट असो संबोधीत करता. हांव सांगपाक सोदतां जी तारोलकर हो सामान्य लिडर न्हू आनी तो सामान्य व्यक्ती न्हू. तेणें स्वताक आयज जो घडला तो स्वताच्या कर्तृत्वान घडलेलो आसा. एक बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर गोंयभर आनी गोंयचे भायर म्हणून नावाजलेलो आसा. आनी असले मनशाक जर तर असले शब्द जर वापरता जाल्यार समाज ते कशेंच मानून घेवपाना. जर चूक तो मान्य करून घेयना जाल्यार भंडारी समाजाचें वादळ चालू आसा तें व्हडलें रुद्र अवतार घेवपाक टायम लागपाचो ना. जर तर मुखार जर फुडची वाटचाल जर करपाची आसा जाल्यार ते आमी फकत एकूच डिमांड करता की तेणी अनकंडिशनल एपॉलॉजी, पब्लीक एपॉलॉजी भंडारी समाज लिडर जर जीत हालोरकर आहा तेजेर घेवपाची. तशेंच फुडारा जेन्ना केन्ना उलयता तेन्ना एक कटाक्ष तेणें दवरपाचो, भंडारी समाज जावं बहुजन समाज बारीक समाज जो आहा ताका असले अपशब्द जावं असले हे अनकॉन्स्टिट्युशनल शब्द केन्नाच वापरचे न्हू. एका राजकारण्यान दुसऱ्या राजकारण्यांक एक उतर वापरले. इलेक्शन लागीं पावला अशे तरेची उतरां वा आरोप हाजे आदीं जाल्यात. तुम्ही पयलेच खेपे एका उतराक आक्षेप घेवन फुडें आयल्यात. लापीट ह्या उतराचो अर्थ कितें? ताणें माफी मागली ना जाल्यार तुमी कितें करतले? अशे कांय प्रस्न पत्रकारांनी विचारले. आयकात युथ भंडारीच्यो जापो. जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट कोण वतलो तेन्ना अवश्य युथ म्हणून आनी जेन्ना आमी ती पदां भोगलेलीं आसा तेन्ना आमी आवाज उठयतलेच. खुबशे एलिगेशनां हेजे पयलीं जाली कळ्ळें तुका, हेजे फुडें जाताले पॉलिटिकली जे पॉलिटिक्सान आसा पळय तेंचेर एलिगेशनां जावं अशें कितें कितें म्हणप आरोप हे जातात. एलिगेशन जावप हो राजकारणाक एलिगेशनूय जायत रावतली, पूण असले शब्द जे वापरप हेजेर आमचो आक्षेप आहा. आमकां एलिगेशनाचो आक्षेप ना. सांगला की राजकारणाचे एकामेकाचे आरोप हे जातले. कशें आसा तुमीच म्हणा, आतां तुमी इतले वर्सां पत्रकार म्हणून वावरता. लापीट हो शब्द म्हाका दिसना तुमी सुद्दां केन्ना आयकतलो असो म्हणून. तेजी ती स्लीप ऑफ टंग आसा जाय कितें आसा तें आमकां खबर ना, पूण आमकां ताका आमी पत्रकारा मार्फत ताका सांगपाक जाता की ताणें माफी मागचीच पडटली, ना जाल्यार आमकां मुखारलो स्टेप घेवचोच पडटलो. लापीट तुमकां पयलून जशें आमी सांगलें परते म्हाका सांगपाक हें जायना. फकत म्हाका तुमचें हें सांगलें म्हणना सावथाक जेन्ना सावथ गोवा लापीट हो शब्द हो आमी एक तवनास गेल्लो भायर सोडलेलो भुरगो जो आसता ताका म्हणटा. हय जालें न्हू तशें. फुडलो स्टेप आमी एक 7 दिसांचो टायम दिता आनी मुखारले आमी 7 दिसान आनी मुखारले आमचें कितें हें आहा तें आमी थरयतले. पळय कशें आसा, समाजाचो लिडर आमी तुमी म्हणलें आमचे सगळे पार्टीक लिडर आसा, सगळे स्टेजीर आमचे लिडर आसा. ते खंयच्याच हेचें एक एग्जाम्पल दिवन आमी सांगपाक वता आमचो खंयचोच लिडर जावं आतां जी तारोलकर जावं सुभाष भाऊ जावं सुभाष शिरोडकर जावं रवी नायक जावं श्रीपाद नायक जावं हेंचे अगेन्स्ट आमची केन्नाच कसलेंच उलयल्लें आमी हेजे मुखार घेवपाचें ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुठ्ठाळी गांवकारांनी वास्को एससीक हारयलो. जीएफएच्या अंडर 13 डिव्हिजन 1 लिगांत 12-8 गोलांनी रोमांचक मॅच जाली. फातोड्डा एस्ट्रोटर्फ खेळामळार जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन लीग जाली. वास्को विरोधान कुट्टाळी गांवकार हांच्या मदीं 12-8 अशा गोलांनी ही मॅच जाली. कुट्टाळे वतीन जोझफान 4, मिल्वर्ट डिकॉस्टान हॅट्रिक, रॉयडन मॉन्तेरोन 2 जाल्यार वास्को वतीन डेव्हिड बरेटो, शेन कोलासो आनी रुबेन फर्नांडिसान दरेकी 1 गोल मारलो. शमीक मेहतान हॅट्रिक, अर्णव सिंग आनी दर्शन तरवान हॅट्रिक केली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्ती पै बाळगी. सध्या महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांनी पावस झडटा. पुण्यांतल्या कांय वाठारांनी घसघसून पावस रकतलो. वीज पडपाची शक्यता आसा, पूण गोंयांत ओल्या हवामानाची शक्यताय उणी. फुडल्या दिसांनी गोंयांत उष्ण, दमट आनी सुकें हवामान येतलें. सदा भशेन वारो गळटलो, तरी लेगीत उष्ण हवामानांतल्यान कसली सुटका मेळपाची शक्यताय ना, कारण उत्तरे कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून आर्द्रताय वाडटली असो अदमास. ह्या दिसा खातीर चडीत तापमान 35 जाल्यार उणें पूण उबदार तापमान 26 डिग्री सेल्सियसांचेर पावूं येता. उष्णतायेच्या ल्हाराची शिटकावणी ना, पूण तापमान वाडिल्लें आशिल्ल्यान उष्णताय जाणवतली. बुधवारा मळबात कुपांची दाट. बुधवारचे तापमान 35 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. उत्तरे कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून आर्द्रताय आनी तापमानात वाड. सकाळी धुकें पडपाची शिटकावणी. वाडट्या तापमानात लोकांनी घेवची जतनाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.